Guys, welcome back to my channel. सगळी कशी आपसूक सगळी बरी आहा मग आज 2 मार्च आणि आज सांजचो टायम जाला हाचो देना 5:30 जाले आणि आता आमी हाड पडलेलो आता उठवले आणि आता भायर वयताय हेडपाक म्हणजे पूत भायर वयताय न्हू outside going to play न्हू Granny, come here. Come. सो गायज पेरां भरपूर जाल्या सारकी खूब जाल्या धाकटी आयकू जाला कमी रे आनी ती अशी गोडाय जाल्या 3 हांवें धाकटे हाटले न्हू हांवें एकचे देंवचें कंपल्शन आनी मागीर गार्डन तुमसालो शेडेर धाकटूल जालो सारको फूल आनी वो न्हू जात तेन्ना न्हू कोयेक चोय न्हू हें कशें जावन येयलें करपोल्या कसो बी आनी हो बी बी तसो जाला तेंच्या शॉपाचेर बरें जाताय ते जो इको हो इको करपोले पयलींच करपोताय जावचे पयलीं बाबा डोंट रिमूव नो काटींग आफ्टर गायज हांव हाटल्यान दाखयता आमगेलें कशें कितें आहा तें ओके उजो गायला न्हावपा उदीक तापयता आमगे टोप तापयताय टोय आहलो पयलीं तें मळोन मळोन माती गेली सकयल सगळी हें जालें उलटें बांदा वयल्यान वाटा पोपाय जालें बरें सगळें बुबू आमगेलो बुबू येता वयल्या टेरिसीर आमगे टेरिसीर सावन व्यू दाखयता तुमकां आमगे सगळें तो आनी हिंगा भाजी रोयलोली पाटी कांय रोवना टायमू मेळना म्हूण रोवपा टेरीस गार्डन केलोलें हेचो एक वांयगें जालो हायकू टोमाटा झाड जाला फुलिल्लो हाटल्यान आमगेलें देना हय तेन्ना हिंगा येवन बसता आमी दोगांय हिंगा सांची कोदेलींची हिंगा बसप देनान घेवन आनी धाकटे शॉर्ट्स बी करप आसलो बेश्टे देनाचे आनी मागीर अपलोड करताले बट कांय रोवना बट बी हाडून जाय आतां रोवपा ओके आतां मागीर मेळटा तुका गर्ल बसला मिस्टिका मिस्टो मोटू जाला मोटू मिस्टो आमिले भायर बसले मातशे सांजचे भुरगे उडल्यान खेळटा आनी तेन्ना हांव वॉकिंगेक वयता पप्पा आनी तेन्ना टाटा बाबा टाटा ओके कम फास्ट कम बाय बाय कम फास्ट अच्छा आतां बाबा आनी डॅडी वॉकिंगेक गेलो आनी हांव थंय बसता मातशें भायलें आनी तुमगे कमेंट्स वाचताले आनी बरें दिसता तुमगे कमेंट्स वाचपा यूट्यूब फॅमिली मेंबर कितू बरें कोताय म्हण म्हाका आयकू सांगूंक सोदतालें अशें हार्श म्हूण न्हू अशें तुमकां हर्ट बी जात जाल्यार सॉरी पयलीं म्हणटा थोडी म्हणटा स्वीट आनी शॉर्ट दवर उलयता तें न्हू स्वीट आनी शॉर्ट दवरीत न्हू नाल्यार धाकटे सेंटर्सान न्हू मिसअंडरस्टँडींग चड जाता आनी मिसअंडरस्टँडींग चड जाता आनी नॅगेटीव कमेंट्स जाताय मागीर पयलीं हांव बारीकूच सांगतालो अशें तशें मागीर जेन्ना हांव क्लियर करूं लागील न्हू म्हागेलें मनांतलें कितें एग्जॅक्टली सगलें सांगता न्हू क्लियर काट मागीर सोजमोवपा लागलें आनी थोड्यां तितू कोंकणी म्हागेली सोजमोना आहलोली पयलींचे कमेंट्स हे पयलींचे सांगप तुमकां मागीर हांव क्लियरली सांगतालें न्हू सारकें स्लोली मागीर तेंकां सोजमोवपा लागलें सगल्यांक आनी मागीर बरें जावपा लागलें सो तेका लागून हांव सारकें डिटेल्स दिता कितें कात कितें ना तें हाका लागून आतां हांव थंय बोहला
म्हाका आतां चिंत्ताले ओल्ड मेमरीज आमगेले चायल्डहूड मेमरीज. हांव वॉकिंगेक गेलां सो हांवें मातशें बसोलां. ओके मागीर मेळटा तुमकां. Then why you remove all the biscuits? Keep, put inside everything. What now? Dada will beat you. Hello. Hello. You come here. Huh? Dada catching? Dada catching you? Ani? Dada put his slipper, come. Good morning. I 3rd March. आणि आयज बाबा डोस घालूं वयताय आनी सकाळीं 7 ते सांजची 5 आहलो डोस. आनी आमकां बाईन काल 2 दीस पयलीं म्हाका वॉट्सॅप केलोलें आयज डोस आहा म्हणून बाबाक. सो हांवें बाबाक फ्रायडे डोस घालूंक गेलो तेन्ना हांवें तेंक विचारलोलें होय डोस घालपाचो आनी आयत्रा येता तोय घालपाक काय म्हणून. सो तेणी म्हणलेलें वय आयत्रा येता तोय घालपाचो आनी हो आयचो जस्ट पिवपाची सिरप म्हूण तेका. आनी म्हाका कोण विचारलेलें हूंय गेलो तुमी डोस घालूंक काय म्हणून. आमी न्हू नेरूल घालता तेका. नेरूल आमगे GMCचें सेंटर आहा व्हडलो सेंटर. आमगे आयज वयताय ती आमगे वाड्यारू वयता. आमगे वाड्यार धाकटो सेंटर आहा. आमगे पयलीं तेका बाबाक आमी आमगे वाड्या वयल्या सेंटरारू घालतालीं. सो एक पाटी कितें जालें बाबाक जोर आहलोलो. सो तेणी जोर आहा म्हणून बाबाक परतून धाडलो. तेका घालूं ना डोस 6 म्हयन्याचो कितें परतून धाडलो. आनी आमकां सांगलें नॅक्स्ट फर्स्ट फ्रायडे येता तो नेरूल या म्हणून. सो आमी थिंगा नेरूल गेलीं. सो थिंगा व्हडले डॉक्टर येताय व्हडले भुरग्यांचे. हिंग येताय ती बेश्टी आनी थिंग बेश्टीय आसोता आनी स्पेशलिस्टूय आसोता. सो थिंग येयलें तेका नेरूल आनी मागीर बेश्टो डॉक्टरान चॅक केलो मागीर स्पेशलिस्ट डॉक्टरान चॅक केलो आनी मागीर तेका डोस दिलो. सो थिंगा तेगे फायल केलो. सो आमी थिंगाच वयताय. हिंगा इमर्जन्सी कितें हें ना. हिंगा आहा जाल्यार आयज तेका जस्ट पिवपाचें न्हू. सो आयज तेका सांगलो हिंगाय घालूंक जाता ना जाल्यार नेरूलूय येवपा जाता म्हणून. हांवें मागीर कमेंट म्हाका दिसलें हांवें बरयलो म्हूण टायप केलो सेंडू करूं ना दिसता. मागीर तेणी कोणें म्हाका रिप्लाय केलो नेरूल गेलोली काय म्हणून. नेरूल गेलोली ते दिसून मागीर थिंगा फायल केली ते गेली. आनी थिंगा व्हडले डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर येता. आमगे GMCचेच ते GMCच्या स्मॉल ब्रांच कसो तो थिंगा. ओके आनी आतां वयताय ते आमगे सकयलू वयताय थिंगा ते कांय डोस तो पिवपाचें कितें आहा न्हू भुरग्यांचें. आनी आयज आमगे पास सांजची मिसा. सो मिसा वयतली आनी थिंगा कांय शूट करपा ना. इफ मेळ्ळें जाल्यार कितें क्लिपिंग्स काडटलें आमगे पासाची. ओके आनी खूब कमेंट्स येताले म्हाका आमी तुका हातीच्या ड्रेसार केन्ना चोयतली. आतां तुमकां हातीच्या ड्रेसारू दिसतले चोय हातीचे ड्रेस म्हाजे. ओके आनी चोय तेन्ना न्हेसोल तो मम्मी रावल्या न्हेसपाक. कित्याक हांव न्हू तें केन्ना घेवन बसना इंजेक्शन ना जाल्यार पिवपा बी. ते साबायन मॅफी घेवन बसतालो पूण मॅफी कोण रावना आलो रडो लागलो. मागीर मामी येयली धांवून मामी घेवन बसली. माशेन मामी तींच घेवन बसता तेका. हांव केन्ना इंजेक्शन ना. बाप जावनू न्हू तेका विदीन 5 राती कोण जालो बाबा 2 आमगेलो 2:05 आनी तेका मागीर 10 कशें न्हू डोस गायलो म्हळ्यार त्यासा डोसाचो डे आहलो. सो सगळे लेट्स गो वेट त्या दिसा डोसा आहलो डे भुरग्यांक. सो जात तेंकांय घालताले. सो ते एकूच इंजेक्शन तेका फर्स्ट डे आफ्टर 6 hours ते इंजेक्शन हांवें तेका घेवन म्हाज्या हाकीन मारलोलें. तेजे उपरांत हांवें केन्ना मारूंक ना. म्हाका कोण जायना म्हाका भिरांत दिसता. हांव इंजेक्शनां भिता तेका मारतलें. ओके डायरेक्ट थिंग मेळटा बागे डोस जालो थंय येयलो आमी डोस मारपाक. सो चलो आतां कितें घेता फ्रुटी बी. आयज बाबाक डोस घालून येयली. तेका 2 ड्रॉप गायल्या 2 ड्रॉप भुरगीं आहलोलीं. थिंगा कांय शूट करूं ना कित्याक थिंगा कोण हांव आनी मामी गेलोली आनी बाबाक घेवन हांव आहलोलें आनी मामी तितू हें करूं ना. मागीर पसऱ्यार गेली आनी मागीर येयलें हेजे घरा. बाबाक आतां मॅफिकॉन दिला आनी आतां हांव बसलोलें आनी डॅडी कितें एक रेसिपी शूट कोता. आनी ह्या रेसिपीचे व्हिडियो शूट मातशें बंद दवरलोलें म्हणल्यार सांजचे टायमू मेळनाहलोलें एडिटींग करून घालपाक. तेका लागून मातशें बंद केलोलें. आनी आतां आयसून आतां घालतलें एडिटींग कोता आतां बसोन आनी मिसा येवच्या पयलीं अपलोड कोत्तोलें नाजाल्यार येवन अपलोड कोत्तोलें. अप्पर लिप्स व्हडले जाले हेजे काडूं वचोन टायमू ना. आतां जालें 1:45 आतां आनी हूं वयतलें. मिसाकूय वचोन आयब्रोजूय व्हडले जाले आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके ओके कोत्ता ती
गायज आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता. इफ तुमकां म्हाजो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करूंक विसरो नाका. ओके. आनी आतां एक रेसिपी शेअर करता तुमकां. रेसिपी जी सोलांची रेसिपी न्हू म्हाका कडेन मागलोली. तेगे नांव आहा गोना मार्टिन्स. तेणे म्हाका कडेन सोलाचो मुड्डो मागलोलो. सो तेगी रेसिपी हाडल्या सोलाच्या मुड्ड्याची. खुबश्यो तुका आमगे सोलाच्या मुड्ड्याची रेसिपी लायक जाली आसतली. इफ लायक जाली जाल्यार कमेंटान सांगा आनी लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरो नाका. ओके. हो व्हिडिओ हिंगा काबार करता. मिरची नेक्स्ट व्लॉगार. बाय गायज. मुड्डो करून दाखयता तुमकां. सोलांचो मुड्डो. ही लसूण, ही सोलां, ही 2 मिरसांग, ही जिरें, हे मीठ, हो एक कांदो आनी इल्ली कोथमीर मागीर घालपाक ताका लास्टाक. आतां कातून मागीर दाखयता. घेतला लसूण बारीक कातरून घेतले. 2 मिरसांग कातून. मिरसांग आनी सोलां, जिरें, मीठ, ती कोथमीर मारून मड्डयता. आतां गरम उदक सोलांतले केला उदक सोलाचें सोलांतले केलें मुड्डो. आमी मुड्डो म्हणटा ताका. सगल्यांक बरो जेवपाक.